केंद्र सरकारान राज्यांनी रेंव काडपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। स्थायी पद्दतीन रेंव काडपा खातीर नेमिल्ल्या कमिटीचे पयले मिटिंगेन आयिल्ले कांय म्हत्वाचे मुद्दे हे। निसर्ग आनी पर्यावरणाचो इबाड करिनासतना रेंव काडपाचेर भर। रेंवेचें उत्खनन करपा खातीर रेंवेचे थर तयार जातात ते वाठार निश्चित करप। जमनीची धूप जाता त्या वाठारांनी रेंव काडपाक निर्बंध घालप। रेंव काडटा ती सुवात परत भरपाक वेळ कितलो लागता तो निश्चित करप। शास्त्रीय आनी पद्दतशीर सँड मायनिंगेच्यो पद्दती थारावन दिवप। पर्यावरण आनी जिवावळ राखून दवरपाच्या दिशेन पावलां उखलप। न्हंयच्यो धोडो कोसळूंक जायना म्हणून योग्य उपाय थारावप। मिनरल्स राखून दवरपा खातीर योग्य उपाय काडप। बेकायदेशीर मायनिंग आळाबंद घालपा खातीर उपाय। प्रत्येक जिल्ल्या खातीर रेंवे स्तोत्रांच्या सुवातींच्या स्थितीचो सर्वेक्षण करून जिल्लो सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार करचो। तातूंत म्हत्वाच्यो गजाली आसूंक जायो त्यो ह्यो: जिल्ल्यांतल्या रेंवेच्या उत्खनन वेवसायाचे परिस्थितीचो नियाळ, फाटल्या 3 वर्सांत जिल्ल्यांत कितली रेंव काडल्या ताची म्हायती, न्हंयत रेंवेचो थर जावपा विशयी प्रक्रियेची म्हायती जाय, रेंव काडटा त्या वाठाराची मिनाची ताक थारावप। समितीच्या चेअरमॅनान रेंव काडपा खातीर सध्या राज्यांनी चालीक आशिल्ल्यो 3 मुखेल पद्दती स्पश्ट केल्यो: पावणी, खात्यान स्वता मायनिंग करप वा सेल्फ हेल्प ग्रुपा वरवीं रेंव काडप। कमिटीन सगळ्या वांगड्यांक त्यांच्या राज्यांत रेंवेच्या वेवसायाक वापरतात त्यो पद्दतींची थोडक्यांत म्हायती दिवपाक सांगल्या। हरियाणा, आसाम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांतल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या राज्यांतली वेवस्था सांगली। गोंयची बाजू मांडपाक मात कोणूच नाशिल्लो। गोंयान रेंव काडपाची पद्दत बाकीच्या राज्यां परस वेगळी। गोंयान पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडटात। हांगा मेकॅनिकल वा ऑटोमायज सँड मायनिंग ना। बाकीच्या राज्यांनी ताका सँड मायनिंग म्हणटात। गोंयान चलता ते सँड एक्सट्रॅक्शन। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।